राज्यात नवरात्रा चल्ल्यात। देवळांनी देवीचे झोपाळे झोके घेतात, जाल्यार संस्कृतीक कार्यावळींचो बायलांक घोस्त काडटात। आयज मारुया नदर, मोरजी आनी दिवचल वाठारांतल्या देवळांतल्या कार्यावळींचेर। वार्षिक पद्धतीप्रमाणे नवरात्री उत्सव शतचंडी उत्सव करून सुरुवात जाल्ली आहा। त्या निमतान आमी देवीच्या सभा मंडपान 9 मुर्तीच्या रूपान देवी स्थापना केल्ली आसा। ही स्वयंभू देवी हांगासर गांवकार आडार आसा, तेन्ना स्वयंभू देवी आसल्या कारणान लोकांची गेल्या 2 वर्सां बरी गर्दी जाल्ली आहा। तेन्ना ह्या वर्सा सुद्दां हांव अशें मागता लोकां कडेन, ह्या स्वयंभू देवीची 9 देवीची मुर्ती जी स्थापना केल्या मंडपान, ते लोकांनी येवन सगळ्यांनी त्याचो आनंद घेवचो। तशेंच पंचमी दिसा गुरुवार दिनांक 19 तारखेक आमचे देवीक झोलारार बसोवन मखराक सुरवात जातली आनी 5 दीस अशें मखर चलतले। आता कालच्यान आमच्या मोरजायच्या देवळात नवरात्राचो कार्यक्रम सुरू जाल्लो आहा आणि ह्या नवरात्राच्या काळात आमचे देवीचे मोरजायच्या देवळात 9 दीस अशे भजन कीर्तन तसेच पालखीचो कार्यक्रम चालू आसता आणि भजनाचो कार्यक्रम हो आमचे स्थानिक कलाकार भजनाचो कार्यक्रम करतात आणि ह्या नवरात्राच्या निमतान हजारो भाविक आमचे देवीचे दर्शन घेवपाक येतात। गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।